A52. संतोषात सम्या तुझे समोर राहिला बलिदान कळत्या काळजा दर्या तुका भेटयता भोगी स्नानात आमकां नवें रचन केला भोगी सभेत आमकां नवें विश्राम दिला तुझ्या उपकाराक पाठयता तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता उतर आयकूंक द्रेता जिते तुझ्या आमी भाग्येता संतोषान उल्हासा सम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान कळत्या काळजा दर्या तुका भेटयता चे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे असो तुमचे सभे असो आयची मिसाची ते सवा हे परी आसात फ्लेविया फेर्नांडीस जल्मा दिसा संदर्भार अर्गामी स्थिता मिग्वेल आणि मेल्विना रोड्रिगस तांच्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भार अर्गामी स्थितात ह्युवेल आणि निशेल पिंटो तांच्या लग्नाच्या 13व्या वर्षाच्या वार्षिकोत्सव संदर्भार अर्गामी स्थितात आणि त्याच प्रमाणे आयच्या दिसा आमच्या आश्रयाच्या निवासींक ह्युवेल आणि निशेल पिंटो तांच्या लग्नाच्या 13व्या वर्षाच्या वार्षिकोत्सव संदर्भार सांजेचो फळार दान दितात हांकां आमी बरें मागता देवाची विस्नार आशिर्वादा तांचेर सदांच आसो म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत प्रत्येक रितीन हांच्या पासत आमी मागता आज पवित्र सभा भाग्यवंत जुआंव बॉस्को याजाक हाचे स्मरण करता 19व्या शतमानांत इटलींत तो एका दुबळ्या आनी तशेंच रयतांच्या कुटुंबांत जल्मलो आनी सुरवेर तावन ताका देवाची सेवा करची ओढ आशिल्ली उपरांत तो याजाक जालो आनी ताच्या चिंतपा प्रमाणेंत ताणें वाट चुकोवन गेल्ल्या तरणाट्यांक सारक्या वाटेक हाडचे प्रयत्न केले देखून ताणें तांच्या पासत कळिमीत नासतलो वावर केलो ताच्या वावराचो फळ जावन जायते युवजण ते सूख वाटेन चलतले वायट जिणी जियेतले निरुद्योगी जावन आसले ताच्या फाटल्यान आयले एका तेंपार ताच्या लागीं 800 युवा जाण आसले आनी तांकां आसरो दिवंक ताच्या लागीं जागो नासलो आनी क्रमेण आमी पळयता ताचें बरें काम पळोवन मस्त मनशांनी ताका आदार दिलो आनी ताच्या जिणेच्या अकरेक ताणें घडलोलो मेळ सलेजन सुमार लागीं 200 घरां स्थापन जालीं ताच्यात जिविताच्या आवतेंत 2,500 याजक जाले ताजें काम पळोवन आनी कितलेशा तरणाट्यांक ताणें लागीं हाड नेवन तांकां शिकप तांची वृत्ती आनी तशेंच
जेजू थंय आकर्शण हे इतलें पुरताने केल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. ताजेर इतली पातयेणी आसली की जैलाच्या अधिकाऱ्यांनी 300 जैलांत आसलेल्या कैद्यांक ताजे लागीं ताजे संगी पिकनिका धाडल्या. कोणी गार्डनांतले तो एकलोच आनी ताणें तांकां बरें करून वचोन पिकनिकाक व्हरून पाटी हाडून पावयले. कोणी तांच्या मदलो सुकोवन दवरूंक ना. ताणें केल्लो वावर आजुनी तो मुंदार न्हय ते आसा. आमच्या भोंवतणी समाजांत सलेजन मेळ, ह्या मेळा मुखांतर युवाजांक तरबेती दिवचें काम मस्त कडेन चलता. आमी मागया ह्या मिसाच्या बलिदानांत ताच्या मेळाद्वारे जावच्या बरें कामाक देवाची आशिर्वादां मुंदार न्हयच्या खातीर आनी सांगातास युवा जाणांक सारकी वाट मेळच्या खातीर आमी मागया हेर सक्कडी जराल रितीन युवा जाणां खातीर. तांणी सोम्य जेजूच्या तत्वां प्रमाणे बऱ्या रितीची जिणी जिवंक देव समेस्त युवा जाणांक आशिर्वादांनी बरो म्हणून आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाक चिंतून तोंडात उसारून वायटां दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पासून म्हगे सदां सांवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तू सर्व माया मोगाची आणि संतोषाची जर भगवंतो जुआ बॉस्कोक तरणाट्यांचो बापय आणि शिकोणदार जावंक तुवें विसलोय आणि ताचें काळीज तुज्या आणि पेल्याच्या मोगान पेटयलें. ताचे परी आमची काळजां मोगान पेटोवन तुका सोडून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणींक तुजेशी परतून हाडूंक आनी तुजीच सेवा करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. एका दुतान दाविदाशी येवन ताका सांगले, इस्रायलितांनी अबसलोमाचो पक्ष घेतला. तेन्ना दाविदान आपणा सवय जेरुसलेमांत आसलेल्या सर्व सेवकांक म्हणलें, बुटा आमी पळून धांवया, ना तर आमचे मदलो कोणूच अबसलोमाच्या हातांतलो सुकोवन घेवंक शकचो ना. तुर्तान भायर सरा, ना तर तो अवचीत आमच्या आंगार पडटलो, आमचेर क्यास हाडटलो आनी शहराच्या निवास्यांचो तलवारीन नाश करतलो. दावीद रडत जैतुनाच्या दोंगरार चडलो. ताणें आपले माथें धांपले आनी रित्या पांयांनी तो चलतलो. ताचे सवे आसलेल्या सगळ्यांनी आपली माथीं धांपली आनी तीं रडत गेले. दावीद राय बहुरिमाक पावलो तेन्ना सावलाच्या घराण्याच्या वंशाचो एक मनीस भायर आयलो. तो गेराचो पूत आनी ताचें नांव शिमेई. तो शिरप घालीत भायर आयलो. ताणें दाविदाचेर आनी दावीद रायाच्या सर सेवकांचेर फातर उडयले. सगळे लोक आनी सर सैनीक
दाविदाच्या उजव्याक आनी दाव्याक आसले. शिमेन शिराप घालून म्हळे, कुनिगरा, दुश्टा, पयसर, पयसर. सावलाच्या जाग्यार तूं रायसलोय, पूण तुवें सावलाच्या घराण्यांत वारयल्ल्या रक्ताचो अपराध सर्वेस्परान तुज्या माथ्यार बेजसो केला. आनी सर्वेस्परान राज तुज्या पुता अबसलोमाच्या हातान घाला. आतां विघ्नान तूं सांपडलाय, कित्याक तूं एक खुनीगार. तेन्ना जेरुयाच्या पुता अभिशायन रायाक म्हळे, हो मेल्लो पेटो, राया म्हज्या धन्याचेर कित्याक शिराप घालता? दया करून म्हाका वंचूंक दी आनी हांव ताची तकली कापून उडयता. पूण रायान जाप दिली, जेरुयाच्या पुतानो, म्हजें तुमकां कितें पडून वचूंक जाय? तो शिराप घालूं. सर्वेस्परान ताका अशें सांगलें जावयेत, दाविदाचेर शिराप घाल, तर ताणें अशें कित्याक केलें म्हूण विचारूंक कोणाक हक्क आसा? त्या भायर दाविदान अभिषायक आनी ताच्या सर सेवकांक म्हणलें, पळया, म्हाका जल्मल्लो म्हजोच पूत म्हजो जीव काडूंक सोदता जाल्यार कितले चड वेचमी वंशाच्या हाणें करूं नये. ताका ताच्या इतल्याक सोडा आनी तो शिराप घालूं, कित्याक सर्वेस्परानच ताका तें सांगलां. एकादा वेळा सर्वेस्पर म्हज्या दळदिराचेर नदर घालीत आनी आज म्हजेर घाल्ल्या शिरापा बदला बरेपण लाभयत. दावीद आपल्या मनशा सवे रस्त्यार फुडें सरलो. देवाचे उतार हे. देवाचे उडोदकार. श्लोक. ऊठ सर्वेस्परा, निवार म्हाका म्हज्या देवा. ऊठ सर्वेस्परा, निवार म्हाका म्हज्या देवा. सर्वेस्परा, हा कितले जण म्हजे दुस्मान जाल्यात, म्हजे विरोध उपरार्थले सडत आसात. हाका देवाचो आधार बिलकुल मेळचो ना, अशें म्हणून कितलो लोक म्हजे विशीं उलयना. श्लोक. ऊठ सर्वेस्परा, निवार म्हाका म्हज्या देवा. तरी पूण सर्वेस्परा, तूंच म्हजे बाचावेचे ढाल, तूंच म्हजी वडवीक आनी म्हजो मान उखलून धरपी. वय सर्वेस्पराक हांव उलो मारतना आपल्या पवित्र दोंगरार तावन तो म्हाका जाप दिता. श्लोक. ऊठ सर्वेस्परा, निवार म्हाका म्हज्या देवा. हांव आड पडटा, सुस्त न्हिदता आनी उरता, कित्याक म्हाका सांबाळता तो सोमीस. म्हजे भोंवती वेडोगाल आसलेल्या हजारो दुस्मानांक सयत हांव भियेना. ऊठ सर्वेस्परा, निवार म्हाका म्हज्या देवा. श्लोक. ऊठ सर्वेस्परा, निवार म्हाका म्हज्या देवा. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वड एक प्रवादी आमचे मध्ये उठला, देव आपल्या प्रजेची भेट करूंक आयला. Alleluia, alleluia, alleluia. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आणि ताचे शिस सरोवराचे पेले तडीक उतरून गेरासनांच्या गावाक येवन पावले. जेजू मचव्यांतलो देवलो तितलोच देवसर लागलो एक मनीस समाधींतलो भायर सरन ताच्या मुखार उबो जालो. तो समाधींतच जियेतलो. ताका सांकळीन सयत बांदून घालूंक कोणाच्यानी जायनातलें. सबार पावटी कोड्यांनी आनी सांकळीन ताका बांदल्यारी सांकळी ताणें तुटयल्ल्यो आनी कोडे फूड केल्ले. अशें ताका सादू करूंक कोणाकच त्राण पावनातलें.
दीस रात कळनासतना तो समाधीनी आणि दोंगरांनी बोब मारून आपणाकच फातरांनी पापसून घेऊन असतलो. पयस तावन येताल्या जेजूक पळयतास तो धांवन येवन ताच्या पांयां पडलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारून म्हणलो, म्हजे खबरेक तूं कित्याक येताय? जेजू परमनाथ देवाच्या पुता, म्हाका तूं दग दिनाका म्हणून देवाच्या नांवी तुजे लागीं हांव परतता. कित्याक भायर सर ह्या मनशा तावन ये अशुद्ध आत्म्या म्हणून जेजून ताका फरमायिल्लें. जेजून ताचे लागीं विचारलें, तुजें नांव कितें? तांणी जाप दिली, म्हजें नांव सैन, कित्याक आमी जायते आसाव. त्या गांवांत तावन तांकां भायर धांवडान ये म्हणून जेजू लागीं तो मस्त परतूंक लागलो. थंयच लागसार दुकराचो एक व्हड हिंड दोंगरा कडच्यार सोरोन आसलो. देवसार जेजू लागीं अशें परते लागले, आमकां त्या दुकरांतय धाड, तांचे भितर आमी प्रवेश जाता. जेजून तांकां परवानगी दिली. तेदुआं ते देवसार त्या मनशा तावन भायर सरन दुकरां भितर प्रवेश जाले. चड उणे 2000 दुकरांचो हिंड दोंगराच्या कडश्या वयल्यान सरोवरांत उडोवन उदकांत बुडोवन नाश जालो. तितल्यार दुकरांक सरयताले पळून दवले आनी शहरांत आनी नाडांत वचून तांणी ही खबर सांगली. कितें घडलें तें पळोवन लोक भायर सरन आयलो. ते जेजू सरशी आयले. देवसारांचे सैन लागुल्लो मनीस आतां न्हेसोन सारके मोतीर आसून थंय बसोन आसतलो ताका तांणी देखलो आनी ते भियेले. दोळ्यांनी खुद्द पळयल्ल्यांनी देवसार लागल्याक घडलें तें आनी दुकरांची जाल्ली ती अवस्था हेरांक सांगली. देखून जेजून तांचो गांव सोडून वच जाय म्हणून ताचे लागीं लोकांन उपकार मागलो. जेजू मचव्यार सरतना देवसार लागलो मनीस ताचे सांगाता येता म्हणून परतूंक लागलो. पूण जेजून ताका कबलात दिली ना. बगार ताका सांगलें, तूं आतां तुज्या कुटुंबादारांतय घरा वच आनी सर्वेस्परान आपले व्हड दयेन तुका कितें केलां तें तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा पासत केल्लें सक्कड देकापलीत म्हणजे 10 शहरांनी गाजोवंक लागलो. आयकल्ले समेस्त विजमीज जाले. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. एक 2 संगती आयच्या सुवातेतावन आमी नियाळन पळोवया. पयल्या सुवातेर देवसार लागलो मनीस ताका कोणाच्यानी सादू करूंक जायनातलें. आनी असलो एकलो मनीस जेजूक पळयताच मुखार येवन तो जेजूक उद्देशून म्हणलो, जेजू परमनाथ देवाच्या पुता. आनी एक घडीत आमी पळयता देवसारान जेजूक वळखून घेवचें. जेजू देवाचो पूत म्हणून वळखून घेवचें. ह्या मारिफांत थंय आसलेल्या सर्वांक एक संदेश आनी मार्क ताच्या सुवार्ते मुखांतर आमकां सगळ्यांक तसो संदेश दिता. कसलो म्हळ्यार देवसार जेजूक देवाचो परमनाथ देवाचो पूत म्हणून वळखता. तर आमी समेस्तान कितल्या चड मापान हें सत वळखून घेनाये आनी ताचेर पातयेनी दवरिनाये. कित्याक म्हळ्यार देवसार दुस्मान जेजूक वळखता तर देवान रचलेल्या मनशांनी देवाच्या भुरग्यांनी अदीक चड मापान देवाक वळखून घेवंक जाय आनी ताचेर पातयेनी दवरूंक जाय. देवसारान जेजू लागीं मागलें, आमकां त्या दुकरांच्या हिणान धाड अशें म्हणून. आमकां उदाहरण आसात सुवातेन. जेजून एका उतरान पिडेस्त मनशांक गूण करचें, देवसाराक ह्या मनशा तावन भायर सर म्हणचें आनी देवसारान पळयता त्या भुरग्याक आमी आडवो उदारो परतून त्या भुरग्या तावन भायर वचें. कोणाकी लुकसाण जावंक ना, कोणाकी नश्ट जावंक ना.
जेजूक पदवी आसा देवसार काल जातात. तशें जाल्यार ह्या गणितांत कित्या खातीर देवसार आपणाक कालीत भायर धाडिनाका, दुकरांच्या हिणान धाड म्हणटा. आनी परिणाम जावन जेजून जायत म्हणटा आसतना सगळो दुकरांचो हिंड 2000 दुकोर कटशे वयल्यान सकयल पडून मरतात. 2000 दुकोर आमी पयशांनी लेख केल्यार थोडे लाख रुपये. जेजूक पदवी आसा देवसाराक भायर धाडूंक, तर कित्या खातीर ह्या दुकराच्या हिणांत त्या देवसारांनी वचा जाय आनी तांणी दुकरांनी इतल्या संख्यान मरा जाय आनी तांच्या दनयाक लुकसाण जाय म्हणले सवाल आमच्या मतींत सहज जावन येता. आमी काल पळयता म्हणून सांगल्यार देव आमकां ह्या गणिता मुखांतर एक विशेष संगत आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. ती कळली म्हळ्यार मनीस देवान रचली वसली रचना. देवाच्या सारक्या सोने स्वरुपाचो मनीस आनी ताणें पाटी येवच्या खातीर देव पयशांचे लेख करिना, आस्ती बदकाचे लेख करिना. बगार ताणें पाटी आयल्यार पुरो तितलेंच देवाक. आनी हें सकट लुकसाण कोणाक? मनशांक वय. देवाक सक्कडी ताणेंच तें रचलें. देखून देव कितें अपेक्षीत म्हळ्यार एकल्या मनशान बरें जावचें आनी ताच्या फाटल्यान वस्तू रुपार कितले वेस्ट जाता, नाश जाता ते देवाक मुख्य न्ही. बकार एकल्या मनशान ताणें जियोवचें आनी ताणें पाट येवचें तें चड गरजेचें. वेंचीक पुताच्या ओपारींत आमी पळयता त्या पुतान कितले विभाड केल्ले ना, लाखांनी करोडांनी, कित्याक म्हळ्यार ताका वड आस्त आसली. ताणें सगळे नाश केल्ले ताच्या इश्टां संगी मेळून आनी तशेंच वायट जिणी जियोवन. पूण पाटी येता आसतना बापूय सगळें बक्षिता. कित्याक म्हळ्यार एकल्या मनशान ताणें जियोवचें, नाश जावच्या मनशान देवाक तें चड महिमा दिता आनी पसंद जाता. तेच प्रमाणे आमी पळयता हे मनीस हे असर पळयल्ले ते कांय करतात म्हळ्यार विजमीत पावतात आनी तांकां निजाकी खुशी जाता. कित्याक म्हळ्यार बांदून घालून सकानांतल्या सादू करून तांकानांतल्या देवसारल्या एकल्या मनशाक जेजून गूण केले. पूण प्रतिक्रिया कसली? तूं आमच्या गांवांतल्यान पयस वच. तांकां भिरांत दिसली जाय. कित्याक म्हळ्यार कोणाच्यानी सादू करून जायनातल्या मनशाक जेजून ताका गूण केलो, देवसारांक धांवडायलो, तर जेजू लागीं कसली पदवी आसा. पॉझिटिव्ह रितीन पळोवचें जाल्यार तो देवाचो पूत ताका सकत आसा. ताणें सकडांनी पळयलां जेजू पारोमानाथ देवाचो पूत म्हणून. थोड्या मनशांनी अशें चिंतिल्लें जावं पुरो, ताका बेलजेबूल लागला म्हणलें थोड्यांनी. आनी अशें जेजूची प्रसिद्धता सोसूंक जायनातल्या मनशांनी ताका थंय सोडून वचूं म्हूण सांगिल्लें जावं की पुरो. बरो करता आसतना कित्या खातीर मनशांक हांगातावन भायर वच म्हणटात? कित्याक म्हळ्यार कोणाक ताचें बरेंपण पळोवंक तांकां ना. तशें जाल्यार मनीस मोसरान तांकां थंयतावन पयस धाडटा तें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी असलें गणीत हांगासरी आमकां पळोवंक मेळटा. आमच्या भोंवतणी असलीं गणित आमकां पळोवंक मेळटात. ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना सोम्या लागीं आमी मागया. हर एका गणितांत तो आमच्या लागीं उलयता आसतना आमी ताका वळखूंक, ताका आयकूंक आनी त्या प्रमाणे जिवंक आनी सांगाताच बरेंपण जाता आसतना खंयच्याय मनशा मुखांतर तें जावंक पुरो. आमकां मोगाची मनशां, आमच्या वळखीची मनशां, आमकां थोडे फावटी बरी लागारांतली मनशां जावंक पुरो. तांच्या मुखांतर बरेंपण जाता आसतना तें वळखूंक, स्विकार करूंक आमकां गरजाचें बरें म्हूण देवा लागीं आमी मागया. C7. Sita Baba Mundo Gomaso Sita Baba Inachi Kasi Ami Durga
मागे तू सर्गीच्या राया आमची ही काणी भेटय आज तुका मोगाची ओम सीता बाबा Bono Gomaso Bosita Baba Divinaची कास आम्ही तुका. भाऊ बहिणीनो, आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसले जाव म्हणून मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेन आमच्या पवित्र सभेच्या सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा, आम्ही तुझी साकरा तुझे वेदीचेर ही दाना हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आणि ती बदलून तांचे वरवीं तुझी सोडवण आमकां लाभय हे आम्ही मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारूया. आम्ही सर्वेस्परात उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वर्षामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. जो हांव बसको तुझ्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रम तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यम तू जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूता आणि भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. भूल सर्गी तुका जय. भूल सर्गी तुका जय. भूल सर्गी तुका जय. भूल सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. भूल सर्गी तुका जय. भूल सर्गी तुका जय. भूल सर्गी तुका जय. भूल सर्गी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. ते सपरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेत, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत
पातकाच्या बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें भरवतले हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. Zumi Jesu melo, Jesu jivan zala, Jesu noviane toro. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कालसो तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पेद्रू पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अवकार मरिये देवाच्या माये सांगाती तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूत सांत आंतोनो, सांत जुआंव बॉस्को आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोम्यान शिकयल्या प्रमाणे सर्गीयाच्या बापा लागीं आमी सकटाय आतां सांगाता मेळोन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिसांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवटकी परब्यान महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांक काळ तुमचे सोम्या आसूं. तुमचे सवय आसूं. मोगाचो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया. देवाची शेळये संसाराचे पाताळे आमची काकुळट. देवाची शेळये संसाराचे पाताळे आमची काकुळट. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी.
स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराच्या आनी आमच्या हर एकल्याचे पाप तो काढता या स्वामियाच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळ्यां सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फवना तुजो रास म्हाका भलायकी मेळटली. D9. जेजू जेजू तुमकां येताय येतो येतो तुझी ससा जेजू जेजू तुमकां येताय येतो येतो तुझी ससा मोजा साहेबा देव तू मोसो तुका पत्रेका तुझ्या येण्यात पद्मो मोसो निरंतरी राखता सुकटीच्या बरी जीव हो राखून आसा तुझेर दिशगान देखच्या सोम्या तुझी सगळं महिमा जेजू जेजू तुका येताय येतो येतो तुझी ससाय जेजू जेजू तुका येताय येतो येतो तुझी ससाय एक तुझो हांव मोग करता मोटार मोजा स्तुती तुझी सदा निधा गायता जालोय सम्या मोसो आधार तुझे थंय उल्हासा उजव्या हातान म्हाका धरलाय सावळे तुझ्या रावता जेजू जेजू तुका येताय येतो येतो तुझी ससाय जेजू जेजू तुका येताय येतो येतो तुझी ससाय मोगळ सोम्या जेजू आयच्या दिसा सांत जोन बॉस्को हाचें स्मरण आज आमी करता आसतना आमी तुका अर्घां दिता पवित्र सभेक ताका तुवें फावो केल्ल्या खातीर आनी ताणें आरंभ केल्लें काम सगळ्या संवसारार विस्तारून हजारो युवा जाणांक सारक्या वाटेक हाडचें
बरें काम चलत आसा ह्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तें मुंदोरून व्हर. ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना तुजें उतर आमकां तुवें दिवून मोत उजवाडयल्या खातीर, आमच्या आत्म्याचें काण जावन तुजी कूड आनी रगत आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या सकाळच्या वेळार आमचे संगी सबार भाव भयणी डिवायन वर्ड TV मारिफात ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन आसात. तांकां हर एकल्याकी तुजी कूड आनी रगत सेवुल्लो अनुभव फावो कर आनी सांगात आस कुडीची भलायकी मतीचें समाधान तांकां दी आनी तांच्या घरांनी भुरग्यांक बरो फुडार फावो कर म्हूण मागता हांव. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोडवणेच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आधार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच थीर उरूं आनी वाडत वचूं ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोय असो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत क्रिस्ताचे शांतीन आनी समाधानेन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भाग्यवान जॉन बॉस्को आमचेर तुजी दिसता. देवा करन महिमा दिवून जीएम तूं फावो. भाग्यवान जॉन बॉस्को आमचेर तुजी दिसता. देवा करन महिमा दिवून जीएम तूं फावो. उदार मोनान आमी सेवा करून सगळी उचित करून देणी जीएम सादी जीणी. भाग्यवान जॉन बॉस्को आमचेर तुजी दिसता. देवा करन महिमा दिवून जीएम तूं फावो. सकाळीची भेटवणी येशूच्या दैवी कळसा. आयच्या दिसाची सोरमुची मागणी कामा आणि कष्ट आमच्या पातकाच्या बारीकपणापासून आणि अल्तारीच्या पवित्र संक्रमेंतात तुवें तुका कळन आसतना भेटोवच्या सोमेस हृदयापासून भाग्यवंत हांव कारवरीच्या कातावीन कळसा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याच्या अपोस्तलतेच्या इराद्यापासून आणि पाप सैबार या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या इराद्यापासून हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुझे पासून येशूच्या पवित्र कळसा, येशूच्या देव कळसा तुझे राजीव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्या आणि बऱ्या करण्याक मेळची. सर शिक्षा माफी सोडूंक हांव कशी व्हरता. सुम्या जेसू तुझ्या भोवदैवी कळसाचे साये राग आमच्या भोवभगेवन पाप सैपाक सातून ताका उसवाड गटाय आणि मुसवण. मुझे देवा म्हजे सैपाक हांव तुझ्या पांयां पडटा. हांव तुका अर्घ दिता. अंतस्करणी नमस्कार करता. और तुजो उपकार मानता. कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण, निस्क्रिस्तांव केलें म्हूण, आज पर्यंत सांबाळ्ळें म्हूण. जशी बरी रात दिली तुजो बरो दीस दी सैबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातांत दिता. म्हजी चिंतना म्हजे सुख म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या वडा मानाक म्हज्या पत्काच्या बारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या क्रुसाच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या पुण्यापासून बक्षी म्हजी समेस्त पत्का म्हजे पत्केची ककुळट कर. देवा पवित्र आत्म्या दिसैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पत्कांत हांवें बडना जावच्या तुजे उपादेश सांबाळून म्हजे कायदे पाळून म्हजे पत्क्याची ककुळट कर. म्हाका पत्क्याक खुशी.
सुम्याच्या बुडव्यान मरी एक बरी कबराडली आणि पवित्रत्म्यावरवी ती गर्भेसली. नमान मरी एक पेंबरले समिती जय संगाता स्त्री आम्ही तर तुन सदैव आणि सदैव मी फॉल तुझे कुशीचे जिसो भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. आपले सुम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते सण. नमान मरी एक पेंबरले समिती जय संगाता स्त्री आम्ही तर तुन सदैव आणि सदैव मी फॉल तुझे कुशीचे जिसो भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. आणि देवा सोपूत मनीसलो आणि आमचे मध्ये जियेलो. नमान मरी एक पेंबरले समिती जय संगाता स्त्री आम्ही तर तुन सदैव आणि सदैव मी फॉल तुझे कुशीचे जिसो भगवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. भगवंती देवाचे माया मापसोत विनाती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फौज आमच्या खातीर. मागिया ये सोम्या बुडव्यान बरी कबर दिल्ल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही सणासलाव त्याच्या कष्टाने कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदा कमी पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस करणारी ओत म्हणा आम्ही मागताव त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी तशा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी तशा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी तशा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या उचरकण्या सरकीचे दैन म्हाका दिलय तुझे दबेर मुजी मोतूस वाडाय म्हाका राग सांभाळ आणि सलय आमेन. भवर्ताचे विधान सर्वेस परा देवा तू एकच देव आणि एका देवातय ते एक सर बाप पूत आणि पवित्र म्हणून हांव तीर सत म्हणता तुजो दैविक पूत मनीस जालो आणि आमच्या पातका खातीर मेलो आणि जिव्याचे आणि मेल्यांची मुनसुबी करून घेतलो म्हूण हांव सत म्हणता ही सता आणि कथोलिक पवित्र सभा शिकयता ती सर सता हांव सत म्हणता आणि उसारता कित्याक तू ससनी सत आणि चणवाय आणि तुवें ती उगडापे केला तू फोटाय नाय वा फोटवून फोडा नाय या बावरतात जियोंक आणि मरोंक हांव खुशी भरता आमेन. बुरवशाचे विधान सर्वेस परा देवा तुझे कृपे सर म्हज्या पातकांचे बोगसाने आणि येजेने उपरांत ससनीक सुख सोडटली म्हूण हांव बरवसता कित्याक तू सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आणि कपुळदार आणि तुवें ते बसयलाय ह्या बरवशाक जियोंक आनी मरोंक हांव कशी भरता आमेन. मोगाचे विधान सर्वेस परा देवा सर वस्तू प्रासड हांव तुजो मोग करता आणि तुजे बसोत म्हज्या पेलसोय हांव मोग करता कित्याक तू भरतो अपारेमीत आणि सर बरो आणि सर मोग तुका फोवो या मोगान जियोंक आणि मरोंक हांव खुशी भरता आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आणि ती कंटाळता कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोवसली भोसड करून तुका भोव बऱ्या आणि सर वस्तू प्रासड मोग फोवसला देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुजे कृपेच्या आदारान आणि मुखार पता करिना म्हूण आणि पदकाचे समे सुकेतले म्हूण ती निश्चय करता आमेन. सतमंता देवाक सर पदवेदार बापाक सर्ग आणि पृथ्वीच्या रस्तराक आणि जिसू ख्रिस्ताक त्याच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे संभोलो अवकार मर्यादा सलमलो पांच पिलादाका ताणे कष्ट सोसले ताका कुर्सार चढलो तो मेलो आणि ताका नेकी पिलो तो मेल्ला मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लांतलो जिवन जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला ते जिव्या आणि मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पदकांचे बक्षाने कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. मरी एक समर्पण म्हजे राणी आणि माये हांव म्हाका सगळे सुखा दिता आणि म्हजे भक्तीपण तुझे दय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे तोंड म्हजे काळीज आणि म्हाका सगळेंच कांयच दवरिनासतना देखून हे मुगाळी माये हांव तुजी सल्ल्या वरवीं
राख आणि सांभाळ म्हाका तुजी आस आनी वस्त म्हणल्या बरी. ये मरिये पापकत नतल्या तुझ्या गर्भसंभ मारिफात कर मुची कुडनीस कळ आणि मोसो आत्मो बगे बोध. नमान मरिये कृपेंबरले समितीचे संगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फो तुझे कुशीचे जिसो. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पियांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. महिमा बापा कनी पिता कनी पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. बरे मोन जोडूंक सांजुसे कडे मागणे ये बगे वंसुसे जेजूच्या आणि मरियेच्या हातान तुवें प्राण केलोय. म्हज्या जिणेक मरणाची मोर पडतना ये बगेवंत बाप्पा जेजू आनी मरियेक सांगाता काण घेवन म्हजे कुमके के आनी जोड दी म्हाका. त्या वेळार हांवें मागची एकच बुजवण तांच्या पवित्र हातान प्राण करची तुमच्या पवित्र हातान जिणेंत आनी मरणांत ये जेजू सुसे मरिये असो आत्मो दिता. आमेन. मोगाळ पुत्रा सवे अवकार मोरी आशीर्वाद देव आमकां. लगीन कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.